म्हयनो आतां सुरू जाला जाल्यार श्रावण महिन्याच्या श्रवण महोत्सवाची व्हड मोहीम जालेली आसा. भागवत पुराण कोंकणी हांतू बांधवान कार्य सहकार्य कोण केलेलं आसा. ताजे ग्लोरी सांगच्याक एक कन्क्लुडिंग सेशन ग्रँड फिनाले म्हणून आम्ही आज इथं सेलिब्रेट करता सक्कड भक्तवृंदांक पुन्हा हृदयपूर्वक स्वागत करता. हरे कृष्ण. आता मी अश्विनी कामत हांनीची हे आता जय जय जगन्नाथ भारी मधुर आवाजान सांगेल आम्ही ऐकलेलं असाच. सांगील कडीन दुकुनोची तुलसी कीर्तन आम्ही ऐकून घेऊया. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू अश्विनी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णदास कविराज गोस्वामी तांनी रचन केलेले तुलसी प्रणाम मंत्रनी तुलसी कीर्तन. वृंद्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः. वृंद्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः. वृंद्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. राधा कृष्ण सेवा पाबो हे अभिलाषी. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. नमो नमः. जे तो मार शरण लोए तारा वंश पूर्ण होय. कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन बासी. नमो नमः. मोरे अभिलाष बिलास कुंज दियो वास. नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि. नमो नमः. हे निवेदन धरो सखीरनुगत करो. सेवाधिकार दिए करो निज दासी. नमो नमः. दीन कृष्ण दासी कोय हे जिना मोरा होय. श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिन भासी.
राधा कृष्ण सेवा पाबो हे अभिलाषी यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी जयो तुलसी महारानी जयो वृंदे देवी जयो वृंदे देवी जयो वृंदे देवी जयो वृंदे देवी। तुलसी महारानी की जय, वृंदावन महारानी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद अश्विनी माताजी। थैंक यू कृष्णदास कविराज गोस्वामी, थैंक यू सो मच। थँक यू। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हांनी रचन केलेले है भारी चंद तुलसी कीर्तन आमगेल्या देवस्थानांतू 2 पटी सकळ आणि सांजवाळा हाजे श्रील प्रभुपादान सांगून दिला की हे तुलसी कीर्तन सांगून तुलसी महात्म्य सांगून आमगेले जीवन पावन कोण घेवेत भारी चंद कोण आज अश्विनी माताजीन हे स्टार्ट कोण दिलेलं असं खूप खूप आभार माताजी। देवाना भूमीर तो घेताना यमुना देवीक गोवर्धनाक आणि तुलसी महाराणी सकल हळल। आता नेक्स्ट सांगच्या येतासाची गोवर्धनाष्टकम हे माया माताजी श्रीमती माया नायक हांनी मुंबई स्थित जावन आसाची हांनी आमकां भारी चंद कोरून अष्टकम सांगून दितली। माया माताजी हरे कृष्ण। म्यूट करका माताजी, तुम्ही अनम्यूट करका जाता। हरे कृष्णा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री गोवर्धनाष्टकम्। कृष्ण प्रसादेन समस्तशैल साम्राज्यमाप्नोति च वैरिणोऽपि शक्रस्य ह्यः प्राप बलिं स साक्षात् गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम् स्वप्रेष्ठहस्ताम्बुजसौकुमार्य सुखानुभूतेरतिभूमिवृत्तेः महेन्द्रवज्राहतिमप्यजानन् गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। यत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्रा दानं ग्रहीतुं कलहं वितेनि श्रुतिस्पृहायत्र महत्यथ श्री गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। स्नात्वा सरस्वाशु समीरहस्ति यत्रैव नीपादिपरागधूलिः आलोलयन् खेलति चारु सश्री गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम्। कस्तूरिकाभिषिक्तं किमत्रेत् यूहं प्रभो
सस्य मुहुर्वितन्वन् नैसर्गिकस्वीयशिलासुगन्धैर्मभीषम् वंशप्रतिध्वन्यनुसारवर्त्म दिद्रक्षवो यत्र हरिं हरिण्यः न हि विस्मितास गोवर्धनो मे दिशताम् अभीष्टम् यत्रैव गङ्गामनुना विराधाम् आरोह्य मध्ये तु निमग्ननौकः कृष्णो हि राधानुगलो बभौ स गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् विना भवेत् किं हरिदासवर्य पदाश्रयं भक्तिरतश्रयामि यम् एव स प्रेम निजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् एतत् पठेद्यो हरिदासवर्य महानुभावाष्टकमार्द्रचेताः श्रीराधिका माधवयोः पदाब्ज दास्यं स विन्देत् अचिरेण साक्षात् इति स्तवामृतलहरी महाग्रन्थे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कृतं श्री गोवर्धनाष्टकं संपूर्णम्। कृष्णार्पण। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. थँक्यू माया माताजी. इतलं चंद कोण गोवर्धनाष्टकम सांगून दिलं तुम्ही. आणि त्या मागशी चिलीपिली करची पक्षी आवाज ऐकून अशें दिसले आम्ही गोवर्धनालय वृंदावनांतू धामांतू परिक्रम करता आसा गोवर्धनालय. थँक्यू सो मच. आमका उपदेशामृत लास्ट टाइम आम्ही ते घेतिल्ले आसले सेशनांतू माधव शरण प्रभून आमकां कितले चंद करून गोवर्धनाचे लील सांगून दिलेले आसता. सगळा आवडगा आसच्या पुरो की कशी मथुरा किना श्रेष्ठ वृंदावन किना श्रेष्ठ ते गोवर्धन पर्वत आणि गोवर्धन पर्वताचेच दुखून सूर येता दोन दोळे म्हळ्यार राधाकुंड श्यामकुंड म्हणून हरिदासवर्य म्हणून असं गोवर्धन पर्वता सांगितलं असतं. इतलं अतिप्रिय जावन असं देवाक गोवर्धन अशी सांगताना माया माताजी अपास थँक्यू म्हणून का भारी लायक कोणतानी सांगून दिलेलं असं. हरे कृष्ण. आता आज एक विशेष दिवस की त्यामुळे हर ग्रेस सखीचरण माताजी आणि इस ग्रेस मुरलीधरचंद प्रभू हांगील धू राधिका तांगेला जय दिवस ताका 3 पटी हरी बोल म्हणून तिक विश करता. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. आणि मुखार सांगच्या येतसाची राधिकाची दयाल निताय चैतन्य बोले नाचरे अमर. हे भारी चंद भजन राधिका सांगतास. राधिका वेलकम अम्मा. हरे कृष्ण. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मन. 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 नाचे अमर मन.
मान, नाच रे अमर 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 मान। नित्य चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे अमर मान। दयाल तो नहीं है, 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 माँ के प्रेम दे, 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 दयाल तो नहीं है, दयाल तो नहीं है, मार के प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। अपराध दूरे जाबे पावे प्रेमदान, ओरे 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 अपराध दूरे जाबे पावे प्रेमदान। दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले अमर मान। ओ नाचे अमर मान, 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 नाचे अमर मान। दयाल नित्य चैतन्य बोले नाचे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाचे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाचे अमर मान, दयाल नित्य चैतन्य बोले नाचे अमर मान। विचार तो नहीं है, 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 होना में अपराध, 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 विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि हमें गुच्ची बे बंधन, ठाकुर कृष्ण नामे रुचि हमें गुच्ची बे बंधन, कृष्ण नामे रुचि हमें गुच्ची बे बंधन, ठाकुर कृष्ण नामे रुचि हमें गुच्ची बे बंधन, ठाकुर कृष्ण नामे रुचि हमें गुच्ची बे बंधन, ठाकुर कृष्ण नामे रुचि हमें गुच्ची बे बंधन। दयाल नित्य चैतन्य बोले नाचे अमर मान, 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 दयाल नित्य चैतन्य बोले नाचे अमर मान। ओ नाचे अमर मान, 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 नाचे
अमर मान, नाच रे अमर मान, नाच रे अमर मान, नाच रे अमर मान, रोयल निताय चैतन्य बोले नाच अमर मान, रोयल निताय चैतन्य बोले नाच अमर मान, रोयल निताय चैतन्य बोले नाच अमर मान। अनुराग तो हमें है, 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 कृष्णा नाम 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 है, अनुराग तो हमें है, नया से सफल हमें जीवेरा जीवन, 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 नया से सफल हमें जीवेरा जीवन। निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, रोयल 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 निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, 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 रोयल निताय चैतन्य बोले अमर मान, रोयल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, रोयल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, रोयल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। जीवन तो मीठे है, 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 कृष्णा रति बिना 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 जीवन तो मीठे है। वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन, ऐसे 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 वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन। गौर कृपा हाले है, 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 कृष्णा रति बिना जीवन तो मीठे है, कृष्णा रति बिना जीवन तो मीठे है, कृष्णा रति बिना जीवन तो मीठे है,
कृष्ण रति विराजीवान तो मिटे ऐसे वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन 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 गौर कृपा हाले है गौर कृपा हाले है गौर कृपा हाले है गौर कृपा हाले है गौर कृपा हाले दोया निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान 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 नाच रे 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 अमर मान दोया निताय चैतन्य बोले नाचे 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 निताय गौरंग जय निताय गौरंग 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि ओ जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि ओ जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रीला प्रभुपाद की जय टैगोर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधिका भारी चंदुकोनु इतले जणांक तुका आशीर्वाद दिलेला सर लज्जी खावच्या पुरो की तुका लाव अनाउन्स केल्या तुका बर्थडे म्हणून बट जमापुंजी लाईफाची हेची की वैष्णव आणि भक्तवृंद आशीर्वाद रूपात तुमका ब्लेसिंग मेळलेले जीवन सार्थक जाता कृष्ण भावान मुखार मेळच्याक वच्चाक आणि पथ प्रदर्शन करताच म्हणून सो मस्त जणांक तुका बर्थडे विशेस दिलेले आसा आणि तो भारी चंदुकोन इनफॅक्ट फुल फॅमिली ना भारी चंदुकोन हे भजन सांगिल्ले आसा हे भक्ती विनोद ठाकूर हांगेले गीतावळी दुखून काढलेले भजन हे दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन आणि तू मना निवेदन करता सच की मना नाच रे देवाल नाव काढून नाच कृष्णाला रामाल नाव काढून नाच म्हणून आणि हे कदन जाता
सांगेल असं निताय चैतन्य गौर कृपा हाले है निताय आणि गौरांग महाप्रभूले कृपा दृष्टी मेळ शिवाय मुखार वच्चा जायना म्हणून ताकांत निवेदन असं की गौर कृपा दृष्टी मेळ तरी आम्ही जीवनांतू आम्ही देवाल खातीर कृष्णाल खातीर आम्ही मुखार सुवेत भक्ती करच्याक म्हणून हे सांगून राधिका अगेन थँक्यू सो मच भारी चंद जाला मा and all the best wishes. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण. किती चंद मागशी गौरांग महाप्रभू नित्यानंद महाप्रभू त्यांनी हे केलेलं बॅकग्राऊंड. थँक्यू दर्शन दिलेलं. हरे कृष्ण. सो आम्ही हे श्रावण मास 28-29 डेज प्लॅन केलेलं असेल. मीटिंग जाताना अशी दिसत असेल इतलं पुरा वस्तू इतलं पुरा आलोचन केलं आम्ही कशा जातल की ना म्हणून जाल्यार विशेष रूप जावन राधाकुंड प्रभूजीन आमकां आशीर्वाद दिलेले निमित्त सांगच्या चूक जायना की तांगेल्या आशीर्वादानाची हे पुरा एका नंतर लायक कोण प्रोग्राम जाल्लेलो आसा. चुडी पूज की भगवद्गीता 8 दिवसांत कंप्लीट करची आणि अमला सीता माताजीले गोपाल कृष्ण महाराजाल त्यांनी व्यासपूज केलेली की आणि कितले बलराम जयंती जन्माष्टमी नित्य महोत्सव नित्य सुमंगल जाल्लेलो आसा एव्हरी डे. तशी लेकारी पुराजनान हांतू सहभाग घेतिल्लो आसा सकड बांधवान आणि सिन्सियरली गंभीरतारे सकडान हांतू सम्मिलित जावन सहकार्य केलेलो आसा. ताका अपास हृदयपूर्वक सकड बांधवांक खूप खूप नमस्कार. हरे कृष्ण. आता श्री लोकेश शणैमा हांणी आसावे ऑनलाईन तांकां निवेदन करता तांगेले अभिप्राय हे श्रावण महोत्सवाचे श्रवणोत्सवाचे तांकां कशें जाल्ले म्हणून सांगच्याक तांकां निवेदन करता उलोवच्याक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकत नव्हे वय प्रभूजी. माताजी म्हागेले फीडबॅक कसं म्हळ्यार ಅಂತೂ आम्ही ಭಗವದ್ಗೀತೆ आम्ही मस्तपटी वाजितान एक भगवद्गीते ಬಗ್ಗೆ मस्त सांगताना का पूर्ण एक ಈಸಿ ಶ್ಲೋಕ सकडाने सांगचे कसं म्हणलं कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन. अंतू हा मस्त कडे ऐकलं कसं म्हणलं या मिस इंटरप्रिट करून मस्तीने सांगेल अंतू कसं म्हणलं द कृष्णा is actually he is for the capitalist म्हणून he is not for everybody, he is for the capitalist म्हणून कसं सांगता म्हणलं कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन. तू काम मात्र करी तू त्याची फळ पडू नका म्हणून ते. सो कृष्णा is he is backing the capitalist, he is not for everybody म्हणले मिस इंटरप्रिटेशन पुढे दुखून आशिले त्या मजीला तो when I was in college and all मग आमचं मस्त कन्फ्युजन आशिले. तशी आता या थ्रू स्टडी जाल्ली परा ते कसं म्हणता म्हळ्यार सेकंड या संगनाची कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि. त्या कोणी संगनाची ओनली दे टेल फर्स्ट वन and stop it and make everybody confused. सो हे असल पुरा कसं कन्फ्युजन आशिल्लें कसं पुरा डाऊट आशिल्ले हे पुरा हे क्लास आनी ऐकून अंत मस्त क्लियर जाल्लेलें आसा. आनी आमगे लायफांत हे कसं यूज करूं जाता केलाव इम्पॉर्टंट टॉपिक्स. हे कसं म्हळ्यार आता 4.39 म्हळ्यार श्रद्धावान लभते ज्ञानम. असल पुरा आमकां देवाना सांगेल निमतीन वी ऑल्सो गेट मोर कॉन्फिडन्स. आणि आम्ही कसं म्हळ्यार चेरडू वांक सांगताना आता चेरडू वांकेला विषय सांगताना चेरडू वांक कशी आम्ही देवाले उडगा असो सदैव करची वेतन कोरयत म्हळ्यार का केला पुरा एक एग्जाम्पल आसा. कसं म्हळ्यार आता हांव इंटरप्रिट कोण घेतिले आय मे बी रॉंग ऑल्सो. कसं म्हळ्यार आता चेरडू वांक आम्ही कसं सांगचे म्हळ्यार चेरडा आमगेले कसं म्हळ्यार मून जाल्यार चेरडू वांक संधी केल्यार म्हणून एक आमगेले मेन ते संधी केलावे नाम केलावे मुद्र केलावे म्हणून. But it should not become a ritual. Okay, so it has to enter into their life. So हा कसं करता म्हळ्यार आता मगेल चेल्ल्याक स्पेशली खंय ते म्हळ्यार उद तापिताना पण रे बाबा 7.8 उठ घासता रे रसोमप्सु कौंतेय
कृष्णान सांगला उद दाखवायची म्हळ्यार उद कांताची टेस्ट हांव म्हण सांगला म्हणून असल पुरा वी कॅन यूज ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम भगवद्गीता अँड वी कॅन एनलायटन अवर चिल्ड्रन म्हणून हांव एकले करून घेतले. आणि कसं म्हळ्यार केला पटी चेरडू एग्जाम आणि बरयतना आमकां मस्त पडटा ते आन्सर गोत्तशील म्हाका जाल्यार त्या वेळार म्हाका येनी ते आन्सर म्हणून सांगता चेरडू हांव शिकून आसता ऑलरेडी म्हाका काल येत आशिल्लें सकाळ येत आशिल्लें जाल्यार एग्जाम ते क्वेश्चन पळयतना म्हाका ते आन्सर येनी म्हणून सांगता आसता मस्त पटी आमी सांगेल आसा ताका कसं म्हळ्यार एक 15 अंतू सर्वस्य चाहम रिसन्निविष्टो मत्त स्मृती ज्ञानम आपोहनम चा म्हळ्यार तू ते हे कसं म्हळ्यार हे एक अंतू सांगला देवान हांवाची उडक आसूं दिवचे आनी हांव तुमकां विसरची बरी करचे म्हणून तशें आमी हे एक उडक आसोवन घेतल्यार आमगे चेडू ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प करता म्हणून हांव लेखील आसा तशें हांव सांगू आसा 15 हे कसं म्हळ्यार अंतू म्हाका खुशी जालें कसं म्हळ्यार दॅट श्लोका नंबर उडक आसता वरके इट इज व्हेरी इजी 15 वरले श्लोका वरी न्ही 15 तशी. नेक्स्ट आनी कसं म्हळ्यार रिगार्डिंग द एंगर ते म्हाका मस्त हेल्प जाल्लो आसा क्रोधात भवति सम्मोह 2.63. नेक्स्ट आनी कसं म्हळ्यार आमी आतां आमगेले फॅमिलीन जावो विंगड खंय जावो आतां मरण आनी जाताना आमकां ते मस्त बेजार आसा आमी त्या बग्गेची एक 2-3 दीस डिस्कस केलेले पुरो आसता एक पट्टी कसं म्हळ्यार इतलो सान प्रायर पळय जाली पळय पळय चांग आशिल्लें पळय जावचें नाशिल्लें सनसन चेडू आसा सुमार आसा जाल्यार केला उपरांत आमी भगवद्गीतेन तूं ते वाज्जील परा ते अर्थ करून घेतले परा एग्जाम्पल वासांसी जीर्णानी यथा विहाय 2.22 या पुरा करेक्ट अर्थ करून घेतले रे आमकां ते चड आमी ते तांचो लॅमेंटेशन कोण बसो काय म्हणना म्हळ्यार आमकां वी ऑलरेडी नो दॅट इट इज नथिंग बट जस्ट लायक चेंजिंग द ड्रेस. So sometimes it happens bad, but it is not in your control. You can't do anything. तू आम्ही त्याची आलोचना करून मतीन करून बसना म्हणून असले. नेक्स्ट आनी कसं म्हळ्यार म्हाका आनी मस्तेक हेल्प केलें कसं म्हळ्यार 12.19 तुल्य निंदा सुतीर्मौनी संतुष्टो येन केनचित. कोणेय कसले सांगल्यार ते आमी चड माथे घेवचे नाचे. कोणेय आमकां कसले आमकां एक निंद केल्ले एक आमकां होगडशिल्ले म्हणटना आमी ते माथे घेवचे नाचे. सो आमी माथे घेतले म्हणून जाल्यार वी डोंट नो व्हाट वी आर म्हणून सांगले बरें जालें ते. तशी त्या तुल्यनिंदा सुतीर्मौनी संतुष्टो येन केन त्या श्लोकय म्हाका मस्त इट वॉज व्हेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट अंतू भगवद्गीता एंटायर भगवद्गीतेन म्हाका एक मस्त फेवरेट कसं म्हळ्यार अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि. ते फूड दुखून सिन्स बिगिनिंग दॅट 9.22 इज व्हेरी म्हाका फेवरेट. तांतू कसं म्हळ्यार ते फूड तितले नॉलेज नाशिल्लें तांतू जाल्यार भगवद्गीते क्लास परा मस्त अटेंड करून दिली परा आमकां कसं ते वर्ड्स पळय ते वहामि अहम ते आय विल कॅरी what they need that it is some more effective food and the wahami म्हण तितले हे नाशिल्ले. हांव कसं तुम कसं दाखवता दिसता म्हणून सांगले बरी जाल्यार आतां तुम कसं दाखव हांव ते व्हांव नडटा म्हण आमकां सान आसतना आमगेल्या अण्णांनी आमगेल्या आज्यान परत सांगले उडक आशिल्ले आमी कसं तांणी कसं हाडलेले आमी तांकां आमकां तें नाका हें नाका म्हणल्यार तर म्हळ्यार न्ही रे तुगेले खातीर थंय दुखून व्हांव नडल्यार तुका तें खावचें जायना रे म्हूण सांगचे आशिल्ले आमगेल्या अण्णान जावो आमगेल्या आज्यान परा. तर आमकां त्या बरोबर आसले देव कशी पळय सांगतात हांव तुका व्हांव नाड दिता म्हूण सांगता देव. तशें अशें पुरा मस्त आसा which we can adopt into our life, so which is very helpful. हरे कृष्णा. थँक यू माताजी. खूप खूप आभार लोकेश शेणे मॅम. तुम्ही संक्षिप्त आमकां भगवद्गीता सांगून दिल्ले म्हणटा समरीची जाल्ले तुमचे अर्थ जाल्ले लायकून तुम्ही आमकां सांगून दिलेले आसा. आणि हे अर्थ कोण दिवच्या आनी मस्त स्पीकर्स आसाची जननी माताजी उत्तम नरसिंह प्रभू आणि लायकून सांगिल्ले मी तांगेल मना गेलेले आसता विषय आणि तुमगेल अभिप्राय सांगिल भारी खुशी जाले. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. आणि लोकेश शेणे मॅम फुड दुखूनची हाने आमगेल वटू भगवत पुराण कोंकणी टिमा वटू आणि मस्त फुड दुखून तांणी हे कथामृत जाल्ले आसता तांणी लायक करून पार्टिसिपेट करताचे ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन दिताचे पुरा हंतू सहकार्य करता आमकां. थँक्यू लोकेश शेणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता निवेदन करता श्रीमती श्यामला कामत माताजींक तांगेले संक्षिप्तारी अनुभव सांगचाक. हरे कृष्ण. ಭಾರಿ ಸಕ್ಕಡಾಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಕ್ಕಡಾಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. हरपूर्वक प्रणाम. एक भगवद्गीतेचे एक प्रवचन सूर केलेलं आशिल्ले आमकां तितली नमुने एक आनंद जालेलो म्हळ्यार एक एक रेसिटेशन करचें म्हणून प्रॅक्टीस करचें ताजे मागीर राती आयकूचें ताजी पुरा एक एकल्याले एक एक अभिप्राय आयकतना आमकां तातूंत एक नमुने तन्मयता येता. तितले नमुने ध्यान केलेलं म्हण की जाता तितली भक्तीपूर्वक त्या वेळांगा ह्या तो इस्कॉन आतां सर्व तेची कोविड सुरू जाता चुकून ऑनलाईन सगळं हे आशिल्लें मिती आमकां घरल्या बशील कडेन पुरा नमुन्याचे हे मेळटा ज्ञान आनी ते आमकां शुद्ध भक्त म्हळ्यार कशें जालें कृष्णाल परंधामा वच्ची कशी. आतां ते 78 श्लोक आनी तो श्लोक आशिल्लो ते लास्ट चॅप्टर ते 18 कितले चंद करून 2 दीस सकाळांनी विवर्सिताना तितले नमुने खुश जाता. तांतू कडे कृष्णान अर्जुना सांगताना अर्जुन म्हणतो पळय तागे नश्ट जाले पुरा मोह ह्या सगळं ज्ञानोदय जाल्ले म्हणटाना आमकांय बरें तशी जाल्लें म्हण कितें दिसता. प्रतिपंत ते आयकतना आमकांय पुरो भ्रम वचून हे जे शुद्ध भक्त जावं का आमी देवाल तू आमी तितले ध्यान तू वचका कृष्णाल सगळो दीस आमगेले सगळे लायफ ताजे खातीर अर्पण करता. हे सन विशय मोह क्रोध असल सगळं सन आमी कोप करचे कोणाले वयर एक द्वेष दवर घेवचे एक सान उतरा खातीर आमी मना बेजार करून घेवचे तांकां उलोवचे तसं पुरा रब्बो का पुरा कृष्णार्पण मस्त करता म्हणून ते एक भावन येता बरें ते खाली एक तोंडान सांगची मात्र न्ही ते हृदय पूर्वक येवका जाता आनी तूं आमी इनवॉल्व जावका जाता. तसल नमुने एक हांगा सुमार जन तुम्ही पुरा आसाची एक डिवोशन शुद्ध भक्त मस्त जन आसाची महेश कुळुराची मेन हांव येवच्या कारण तशें जाल्यार मी ती म्हाका सकडांनी सखी चरण माताजी आनी राधिका माताजी सगळे पुरा जन आमकां क्लास करतात ती शिकयतात ती कितले खुश जाता. तशें जाल्यार मी ते अष्टक दशक ह्यांकय तेंकय कितले पुरा आमगे लायफ वता खाली जस्ट रांदप करचे काम करचे मागीर आनी तूं देता आमकां तशें म्हणटाना आमकां विंगड खंयचे एक वायट विशय तूं मनवाच्या मागीर कितली एक सर्वीस दिता तुमी सगळ्या सेल्फलेस सर्वीस दिवन तितली शुद्ध भक्ती करचे बदाचे आश्चर्य म्हळ्यार आश्चर्य तितले कांय एक एक्सपेक्टेशन नातिले कोणा लागीं एक प्रत्युपकार एक्सपेक्टेशन नातिले सगळ्यांनी एक करचेच पडा ते एक बदाचे आयडियल सर्वीस यू आर डुईंग and we have to follow your footsteps. All of you volunteers, all of you माताजीस प्रभुजीस ते क्लास काढलेले जन सगळं कोणाक एक कोप मिळेल ना एक द्वेष मिळेल ना कसल्या एक आडीवची म्हणना कसल्या कितली कितली नमुने एक हाय स्टँडर्ड आस म्हण तुमकां ना आमकां पळयतल्या कळटा. आधी मथुरा माताजी पळय ती वेळेला कितली कश्ट ती प्रॉब्लेम कितली केस जाल्यार ती सांगता नेक्स्ट जन्म ती आसा म्हण हांव म्हळ्यार कृष्णाल परंधामा पावका म्हणून नाही म्हाका नेक्स्ट जन्मांत वचचें भोगू आसा ते भोगून हांव परंधामा वचचें म्हण ती सांगता तितली तिका ज्ञान आसा म्हण मागीर म्हाका मत्ते गेले म्हाका तितली ज्ञान ना म्हळ्यार हांव जस्ट LKG आसा तूं तशें जाल्यार ते LKG तुका आतां UKG आयल्या तशी आनी वयर वचका तसं जाल्यार सगळें तुमी सगळ्या तितले नमुने हेल्प केलेले आसा सगळ्या केल्यात पूर्वक मेगेले धन्यवाद आनी ते कृष्णालेची दय इतले नमुने आमकां मना समाधान दिवच्याक एक पीस ऑफ मायंड येवच्याक मागीर एक सिस्टमॅटीक जावन एक आमकां आत्तां हे हाजे वेळार इतले मनान कितले की थिंग्स आसतना हे एक शांत मन करपाक जाल्यार ध्यान वचका जाल्यार जप करता जाल्यार त्या सगळे करतना एक बदलची हांव हे भरपूर सांगचे एक अंतूनय सांगचे स्पीच दिवका म्हण दिवचे न्ही मेगेल मनस्पूर्वक सांगेले तुमकां पुरा जना मेगेल भरपूर्वक धन्यवाद आनी म्हाका तुगेलेल्या हांव बदा कृष्णाकाची समर्पण करता मेगेले तितलेच भक्तनी धन्यवाद सगळ्याक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्यामला माताजी. ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद. श्यामला माताजी यंगेस्ट पार्टिसिपंट आमगेले हे भागवत पुराण कोंकणीचे आनी तांगेले हे जे एन्थुजियाझम आनी हे म्हणटा पळय सिरियसनेस आमी 6th अशें आसा.
ताचे खातीर श्यामळा माताजी कोटी कोटी प्रणाम. तुम्ही एंथुजियास्टिकली पुरान पार्टिसिपेट करताची, तुम्ही फर्स्ट असताची पार्टिसिपेशन दिवच्याक आणि तुम्ही आशीर्वाद केदनाय आमगेल वैरस का म्हणून मागून घेता. हरे कृष्ण. थँक्यू. आमगेल वाटू मस्त जन डिसायपल्स मस्त वरिष्ठ वृंद आमगेल वाटू जोडसून असाची. राधाकुंड प्रभूजी असाची, मथुरा माताजी असाची, माधव शरण प्रभू मस्त जन असाची. हरे कृष्ण. थँक्यू. आता मी श्रीमती वीणा मल्ल्या हांक आपोवया आणि निवेदन करूया. तांगेले अभिप्राय ऐकून घेवचे. हरे कृष्ण. वीणा माताजी. श्री भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण पुरजनके. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तितली देवा म्हाका धांवतले न्ही. एक्चुअली फर्स्ट टाइम हांव भगवद्गीते क्लासाक जॉइन जालेली. एक्चुअली म्हाका विंगड फ्रेंड्सांनी सांगून इन्स्पायर केले की हे जॉइन जा म्हणून. सो आय जॉइंड जस्ट लायक फर्स्ट टाइम हांव म्हाका ताजे कसलेय गोत ना. एक्चुअली जस्ट तुमी भगवद्गीते बुक आसा हांव कसलेय वाजिलेलें ना ताजे फुडें. एक्चुअली सांगचेलें हांव केन्नाय ते पांयपण समेत पळयलेलें जन न्ही. एक्चुअली सांगचेलें रे. नाव आय एम सो मच इंटरेस्टेड अबाउट भगवद्गीता एंड ऑल. आनी पूर जनाक हांव कोटी कोटी धन्यवाद दिता. म्हळ्यार म्हाका बद्यावन भगवान कृष्ण कसो म्हूण तुमी सांगून दिले. एक्चुअली भगवद्गीतेन तुकून म्हाका कृष्णाल मस्त शिकूंक मेळ्ळें. थँक्यू सो मच. आनी म्हाका एक्चुअली हांव केलो अध्याय रिसाइट करूंक शिकली. एक्चुअली म्हाका गोतूं नाशिल्लें. आय ट्रायड माय बेस्ट टू रिसाइट ऑल दीज. थँक्यू सो मच फॉर टीचिंग मी एंड म्हाका कृष्णा कॉन्शियसनेस दाखयलेले. I am very grateful to you all. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Veena Mataji. Veena Mataji, हन्ने तांगेले पूरा स्किल्स टॅलेंट आम्ही सांगता पण भगवद्गीता सेशन दिताना की पूरा स्किल्स टॅलेंट्स आम्ही कृष्णा बगे घालका म्हणून. तशीच वीणा माताजी इतली चंद कोण फूल घालता, इतली चंद कोण डीटी ड्रेसिंग आणि स्टिचिंग करता त्यांनी. आणि मागच तुम्ही पळोवन असच्या पुरो त्यांनी ते कॅनव्हास पेंटिंग केलेलं असं. त्याला पूरा इन कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस त्यांनी करता असाची. ताकाची कोटी कोटी धन्यवाद माताजी. तुम्ही आमका आशीर्वाद दिवू का आणि तुमगेले सहकार्य तुमगेले वट्टू तुमगेली प्रीती आमगेली केदनाय आसका म्हणून तुमका निवेदन करता. थँक्यू सो मच. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आम्ही आता मुखार सुया. दीपा माताजी ऑनलाईन असल्यारी तांणी दोन विषय तांगेले उत्तर सांगेत तांक निवेदन करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हाका तू उलोवच्या धैर्य ना. इतले सकाळ सकाळी चंद कोण सांगताना पण हांव एक 4 शब्द उलयता. फर्स्ट हांव भागवत पुराण कोंकणी जी म्हाका कोटी कोटी नमन करता. तशीच मुरलीधर चरण प्रभूजी, सखी चरण माताजी, सरस्वती माताजी, मधुमोहन प्रभूजी, राधिका माताजी, विप्रसुदामा प्रभूजी हांकां कोटी कोटी नमन. आणि भगवत पुराण कोंकणी टिमा निमित्ती आमकां एक सत्संग मेळ्ळो, ज्ञान मेळ्ळें, भक्ती मार्ग मेळ्ळो आमकां. भगवद्गीत म्हळ्यार कसलें हें आमकां कळ्ळें. तशींच हें भगवद्गीतेचें अध्याय एक्सप्लेन केलें सकट प्रभूजी माताजींक बरे कोटी कोटी नमन. तांणी इतली चंद कोण आमकां एक्सप्लेन केला की हें ज्ञान आमकां तांगेल्या कडल्यान मेळची भाग्य भागवत पुराण टिमान दिला. तशींच भगवद्गीत म्हळ्यार आमगे रियल लायफ हें त्या टायमार म्हाका कळ्ळें. अर्जुन कृष्णाक क्वेश्चन निमगिता तेन्ना ते क्वेश्चन निमगिताना एक फावटी फील जाता की हे क्वेश्चन निगेलेंची म्हळ्यार हांवची कृष्णाक अर्जुनाक कृष्णा निमगीत की अशी म्हाका फील जाता. तशी मदें मदें तांणी एक्सप्लेन करताना तशी त्या नमूने तांणी एक्सप्लेन केला. त्या निमित्त तांकां मस्त धन्यवाद. तशी तुळशी पुजा, तुळशी महात्म्य, तुळशी महत्व आमकां ह्या टिमा निमित्त आमकां कळ्ळें. नाजाल्यार आमकां कसलें इतलें गोत नाशिल्लें. तुळशी पूज करता आमी, तुळशी दिव लायता ती, तुळशी उदक घालता ती, पण ते कसल्याक कितें ताजें म्हत्व आमकां आत्तां कळ्ळें. नाजाल्यार आमकां इतलें म्हत्व आमकां गोत नाशिल्लें तुळशीचें. त्यामुळे तुमगेले निमित्ती आमकां तें बद्दलची तुमगेले निमित्ती कळ्ळा. इतलेंची अशी तुमी सकणांनी आमकां मार्गदर्शन करता हेंच तुमगेल्या विनंती. आणि अशींच तुमगेले प्रोग्राम चालू दवरता हेंच तुमगेल्या मागून घेवचें.
आणि एक विनंती म्हणाली, तुम्ही एक भागवत स्टार्ट केला लायक आशिल्ले, भागवत सेक्शन स्टार्ट केला लायक आशिल्ले, ह्यांची एक विनंती तुमगेले की थँक्स. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भागवत पुराण केलं आमकां चांग आशिल्लें. हांवें कितली की काल करून लेखता भागवत पुराणाचे क्लास अटेंड जालेलो ना. गोत्तस जाल्यार एक तसं लेख केला रे सेशन सुमार आता या सकड केला म्हणके गीता केला म्हणकेची एक केला रे भारी लायक आशिल्लें. आलोचन कराच. थँक्यू दीपा माताजी, श्यामला माताजी, तुम्ही अभिप्राय सांगिल्याक गुरु महाराजाला गौरांग महाप्रभून कृपादृष्टी असलारी आणि राधाकुंड प्रभू समगिले तांगेल कृपादृष्टी असलारी डेफिनेटली भागवत सप्तकी तुमगेर मन आसलेल्या देवाल बगे ऐकूचे आणि चढान चढ जावं म्हणून आम्ही आशीर्वाद मागून घेऊया. हरे कृष्ण. थँक्यू दीपा माताजी. हरी बोल. श्रीमती सगुणा भट हांका निवेदन करता त्यांनी ऑनलाईन असल्यार येऊन तांगेल अभिप्राय सांगचा. हरे कृष्ण. सगुणा भट माताजी आसाच की अच्छा जाओ तांगेल अनुपस्थिती नातील निमित्त आम्ही स्वाती कामत माताजी हंका निवेदन करूया. दोन उतरुलोचक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. फर्स्ट ऑफ ऑल भागवत पुराण टीम भागवत पुराण कोंकणी का मस्त मस्त धन्यवाद दिता असं. दुबाय सोने तरी असोसिएशन ना म्हणून मस्त बेजार जाता आशिल्लो, डिप्रेशन आशिल्ली. तशी श्री कृष्णानं हे अनुकूल कोण दिला आमकां थ्रू महेश प्रभू. आणि जाल तितले जनांक सुमार कितले मस्त तितले देश गांव पुरा तुम्ही वट्ट करता आसाची, मस्त पुण्य कमायत आसाची. चॅन्टिंग ग्रुपान तू मस्त मस्त जना ऍड करता आसाची. कुमटे गांवचे आम्ही परस्पर कनेक्ट नाची जाल्यार तांणी 4 जण आम्ही कुमटे सेम ग्रुपां आसाची चॅन्टिंग ग्रुपान तू. त्या सकट क्रेडिट तुमकां वता आसा, तितलं पुण्य कमायत आसात तुम्ही. कसनय गोत नाशिल्ले कथामृत करयशील तुम्ही आणि ट्रान्स्क्रिप्शन दिले, मस्त तितलं सेवा अवकाश दिलो, मस्त धन्यवाद. सांगू गेल्यार सुमार आसा तुमचे बद्दल जाल्यार ओवरऑल थँक्स सांगू इश्ट पावता तुमकां सगळ्यांक. पुरा वायब्रंट डिवोटीज आसाची, तुमकां पळयतना खुशी जाता आणि एंथुजियाझम येता आनी आमी भक्तीन इन्वॉल्व जावं म्हणून फर्दर. आणि रिपीटेड भगवत गीता क्लासेस ब्रशअप जाता सामगेले हे तशी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्स. तुमको खूप खूप आभार स्वाती माताजी. त्यांनी कथामृतांनी चंदकोन हनुमानजी विषय आमकां सांगून दिलेलं आसा. भारी चंदकोन तुम्ही ऐकू येतं हे सेशन तर युट्यूबार पुरा आत कोण कोण सांगितलं त्यांनी कथामृत भजनामृतान पार्टिसिपेट केलेलं आसा पुरा बांधवान, विशेषण स्वाती माताजीन. आणि त्यांनी आता ट्रान्स्क्रिप्ट पुरा भगवद्गीता समरीचे पुरा त्यांनी हेल्प करता आसा समरीचे ट्रान्स्क्रिप्ट करच्याक. ताकाच हे व्हड सेवा माताजी. थँक्यू सो मच. पुरा क्रेडिट महेश प्रभू माताजी. आमगेल काय ना तांणी करेशीत आसाची. हरे कृष्ण. ऑल ग्लोरीज टू मुरलीधर चरण प्रभु एंड सखी चरण माताजी. बदवई त्यांनी सूत्रधार त्यांनीची. हरे कृष्ण. हरि बोल. थँक्यू. आम्ही हरे कृष्ण. मुखार आम्ही निवेदन करूया. श्रीमती रश्मी भट माताजी हांका दोन उतरुलोचक. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मस्त. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद सांगता इथे म्हळ्यार हांव कैकी आशिल्ली म्हळ्यार हांव मिगेल खाली एक बिझनेस मिगेल चेडू इतलेच मिगेल एक स्केच घालून बशिल्ली. तेन्ना मिगेल कसं की इन्सिडेंट जाल्ले अयो देवा हांवें कसं करचें म्हणून हांव केन्ना लेक्चर आशिल्लें म्हाका भगवद्गीतेक वाजू का देवा म्हाका वाजू तशी एक अवकाश दी म्हणून सांगून प्राजनान म्हणटा हांव भगवद्गीता वाजिता हांव त्या करता हांव हे करता म्हणटा अयो देवा हांव करता आशिल्लें देवाले भजन की हें तें म्हणून. बट इतले इन्वॉल्वमेंट नाशिल्लें म्हाका कसले करतानाची खुशी जातात. पयर त्या दिवस एक पंत विश्व आनी विक्रम भट स्वामी प्रभुजीन सांगले देवाले तुम्ही तुमगेले घराच देवाक भेटताना देवाला ते देवाला सांगा कसं म्हळ्यार देवा कृष्णाल म्हाका एक भक्ती एक करत तशी एक भाग्य दी देवा म्हणून सांगून
ते निमगीतान कितले खुश जात म्हळ्यार म्हाका पयलीं आमगेल फुडला शिराली चमकली तेदाना ते देवाल्या निमगीताना बदल देव कृष्ण येवन म्हाका हा जायत म्हूण सांगिल्ले वरी तितले फील जाल्ले तितले कृष्णाले तितले आतां डेली म्हाका चॅन्टिंग करना जाल्यार सकाळी न्हावन करून चॅन्टिंग करना यो कसं की जाल्ले ते फीलिंग्स म्हाका मात्र न्ही मिगेल दुवे समेत आसत ते मिगेल चल्लांत तो तंतूची करता आसता तो ताका टाइम मेळ कुडले बसता मिगेल तेरडून दोग जण तंतू मस्त इन्वॉल्वमेंट जाता आसाची हे पुरा क्रेडिट भागवत पुराण टीम आणि महेश प्रभुजीनी तुम्ही त्या करतावे तुम्ही हे करतावे म्हणून सांगून त्यांनी मेसेज घालतना यो म्हाका तितली कॅपॅसिटी आसवा हांव करूं तितलें आस जत्व मिजेना म्हणून सांगून लेखचे मागीर म्हाका एक पण भगवद्गीते वाजितावे म्हणून सांगून भारती माताजी निमगीताना अयो म्हाका कसले गोतना जाल्यार ट्राय करता म्हणून सांगून आतां डेली मधुरा माताजीन सांगिल्लें डेली एक 5 जावं तुम्ही वाजू का म्हणून सांगून ते तशी करता आस ते कितले खुश जात म्हूण म्हळ्यार ते सांगू जायना अनुभव केल्यार मात्र कळटा बट म्हाका मस्त कसले गोतना भगवद्गीतेचे ते प्रति एक अध्यायांत एक जिवनांत आमगेल जिवनांत एक हे आम्ही अनुभव केला ते मात्र त्या पुरा हंत भगवद्गीतेंत हें जाता आसा म्हाका कशें दिसली की यो देवा भगवद्गीते क्लास एंड जाल मो नेक्स्ट कसं करताची अशी आमकां हांगा सोडता की पूण तें एक रिती भंय आसा मात्र तें संकीर्तन क्लास जॉयन जायनी जाल्यार अयो हांव जॉयन जायनी म्हूण सांगून फुडें निमणून जाल्यार म्हाका जावका जाल्यार टायम म्हाका तें करूं जायना जाल्यार खूब येता आशिल्लें बट विक्रम भट्ट प्रभुजीन सांगलें आमकां तें जायनी म्हूण जाल्यार आमी बेजार लेखचेना हें देवान कसं केक तागेले एक लेक्काचार आसता म्हूण सांगून सांगिल्लें तेंची करता आसत हांव प्रति एक प्रभुजीनी प्रति एक सांगतना अयो वही आमी अशें केल्यार अशी लाय जाता प्रति एक भगवद्गीतेत प्रति एक अध्यायान प्रति एक कंतोची लायक आसा तें एक अमृत पिल्लेल वरी जाता म्हाका तुम्ही हांव डेली आतां भगवद्गीतेचे युट्यूबर चॅन्टिंग करतना ते युट्यूबर ते घालून बसचे म्हळ्यार जाताना आमकां पयलीं प्रभुजीन सांगलें जयपताक स्वामीजीनी गटी सांगका आमकां डिस्ट्रॅक्शन जाता ना म्हूण सांगून तेदना हांव लेखलें वय तशें करका म्हूण सांगून बट काली पयलीं हांव तें करतना बदल कृष्ण काळेच आमगेले इस्कॉना टेम्पलांत आसना ते कृष्णू तोंड दिसता तुम्ही दोळ दंपिल्यार तागेले तोंड अशी दिसता हें हांव अनुभव केला हें देवा हरे कृष्णा मस्त चांग करून तुम्ही पुरा म्हाका मस्त एक लायक सत्संग करता आसाची म्हाका हेंची मुखार हेंची कंटिन्यू जावका आनी एक भागवत पुराण एक शिकयल्यार भारी आयकल्यार एक भारी लायक आशिल्लें म्हूण सांगून मिगेले एक अभिप्राय मस्त धन्यवाद म्हाका मातशी भक्ती मार्ग वत तशी देवान म्हाका एक भाग्य दिव देवा त्या मोर्चते दोळते कृष्णाले एक सेव करता जाल्यार एक भाग्य दी देवा म्हूण हांव मागचें आनी कांय सांगू इश्ट पावना हरे कृष्णा खूप खूप धन्यवाद रश्मी माताजी हरी बोल तुम्ही सकड सहपरिवार तुम्ही जप करताची कृष्ण भक्ती करताची हे ऐकायला भारी खुशी जाल्ले आणि श्राली मम्माय गणपती वचूनय कृष्णा भक्ती दी म्हणून वागचे हे बदलची भगवत सारं हेच तुम्ही राईट ट्रॅकार आसाची आणि देवा प्रार्थना हेची की मुखार तुमगेली मना इच्छा देवा खातीर कसं कसं तुम सेव दिव का सेव हे करचे आसा ते देव परिपूर्ण करो म्हणून मागणी म्हणटा हरे कृष्ण थँक्यू रश्मी माताजी हरे आता लास्ट बट नॉट द लिस्ट शिल्पा हेगडे माताजी ऑनलाईन आसल्यारी तांगेले अभिप्राय सांगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भागवत पुराण कोंकणी टीमाच्या नमस्कार भारी लाय जाले पुराय 8 चॅप्टर ऐकूच्याक विस्तार जावन लायक जावन ऐकूच्याक खुशी जाली तेवे मुख्य जावन ते आमची गेलाना ती ऐकूच्याक भारी लाय जाले म्हणजे चेडते कडेन कन्नड आनी इंग्लिशान पुरो आशिल्ले आमची गेलाना म्हणटा ताका एक लाय जाता ऐकूच्या प्रत्येकांत मागीर विंगड स्पीकर आना विंगड अँकर पुरे म्हणताना तांगेल नमून कशें सांगचे हांगेल म्हणताना केलो जणांन स्लाइड शो या म्हणताना एक पळोवच्याक वाजूच्याक लाय जाता मना कितले रेजिस्टर जाला लागत ना बट तांणी सांगतना ऐकूच्या भारी लाय जाता आशिल्लें
तशी तदनिमित्त एक भक्ती उत्पन्न जाली की कृष्णाल विषय की कृष्णाक आम्ही समर्पण जाल्यार पुराय आमगेल काम जाता म्हणून. सो कृष्णा शरणा घेत जाल्यार कसने कष्ट या ना पुराय कष्ट निवारण जाता. तोच पूर्ण पुरुषोत्तम आणि तोच सर्वंतरी आम्ही म्हणून त्या दिसले. तशी ताका फुडल्या आत्ताचे मुखावेल पुरं ताकत आसा ताका आम्ही घट्टी एक खांबू म्हणून केल्यार आमगेल पुराय कष्ट निवारण जाता. तोच सत्य म्हणून तशी मना क्या जाल्या. तशीच एक अंतू येन दिसली की कृष्णालवरी आम्ही केल्यारी आमगेल काम करका मुखावेल पुरो तो पळोवन घेता. त्या एक म्हाका मस्त भारी खुश जाला. आम्ही त्या अर्जुनाक कशी पळय सांगल्या की हे कशी करीत आणि म्हणताना कृष्णान कशें गाईड केलं तू तुगेलें काम कर. तशें आम्ही त्यांच केल्यार आमगेल पुराय काम करेक्ट जाता. बस भार आम्ही कृष्णाल घरका म्हणून त्या एक खुशी जाल्या फॉलो करच्याक. तशीची तशी पुरा विषयान तांणी कर्मयोग की भक्ती योग की ज्ञानयोग पुरा विषयान विस्तार जावन सांगिल्ले भारी खुश जाले. इतलेची हांव फर्स्ट टाइम भगवद्गीता आयकुचे भद जेवण. सो म्हाका भारी खुश जाले. प्रति दीस आमी एक 6:30 म्हणटन येवन बसचे आज कसन सांगताची फाल्यां कसन सांगताची म्हूण त्या एक उमेद आशिल्ली. प्रति दीस मिस करून 20 दीस कसं जाल्यार मिस खंयचे दीस मिस केला वाटना हेर दोस्तात जे लिंक पेटयता त्या पण वाजू हा ಸ್ವಲ್ಪ कितले मन आवडता ते विषय एटलीस्ट वाजू हा म्हणून ते करत आशिल्ले. तितले माताजी सांगचे. नमस्कार. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा शिल्पा माताजी. खूप खूप धन्यवाद. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू अशी सवण आमकां अशें दिसता श्रावण मासाचे श्रवण महोत्सव जाल्ले भाद्रपद सुरू जाल्यात कसं करचें म्हणून सांगिले आणि राधाकुंड प्रभूले मस्त देवा बगे सांगचे प्रचार करचे मस्त आसा आणि सक्कड बांधवान वट्टू करून तांणी प्लॅन केलेलो आसा. सो बेजार पावच्याका कसं अगत्य ना. अशी नित्य दिवस आम्ही महोत्सव म्हणले कोणूची देवालय कृष्णालय प्रीत कोण जप करीत खंडित मुरलीधर चरण प्रभूले प्लॅन आसा. हरे कृष्ण. थँक्यू शिल्पा माताजी. हरी बोल. हे पुरा कारण जावच्याक हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभू. राधाकुंड प्रभू विषय सांगच्याक मस्त आसा. आम्ही बॉम्बे असताना आणि बॉम्बे असता आम्ही आणि दादारान तू जगन्नाथ रथयात्रा येत पळय तेन्ना रथारूढ जाऊन केदनायची राधाकुंड प्रभू ड्रायव्हिंग करता असता जगन्नाथाक. सो देवा पळज बुशी पुढे तांगेल दर्शन जाता. हो राधाकुंड प्रभू बेसली म्हळ्यार रथयात्रा समारंभ भारी लायक जाल्ल्या विजृंभणे जाता म्हणून एक खंडीत एक आमकां एक खात्री असता. ताका राधाकुंड प्रभू दर्शन मेळचें आमकां तशी तेदाना. आणि आम्ही कितले यात्रा गेलेलीची राधानाथ महाराजान खंय खंय यात्रा वेलेले आसा ताची पुरा तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताची. मेघा स्केलार कसं 5-7 हजार डिवोटीचा घेऊन त्यांनी यात्रा राधानाथ महाराज त्यांनी सहकार्य करताची पुरा लेखारी. ताकाची कोटी कोटी प्रणाम राधाकुंड प्रभूजी. आणि राधाकुंड प्रभू हांनी डायरेक्टर फॉर इंटरनॅशनल मार्केटिंग अँड टुरिझम फॉर गोवर्धन इको विलेज अशी जाऊन तांगेले एक हे आसा. आणि ट्रस्टी आसा त्यांनी मधुबन आश्रम ऋषिकेशाची. सो आम्ही राधाकुंड प्रभूजी वेलकम करूया. हरे कृष्णा प्रभूजी. आणि तांगेल दुखून अमृतवाणी ऐकून घेऊया. आणि त्यांनी श्रावणाचे हे श्रवण महोत्सव सांगचे आसा ते भारी प्रितीर आम्ही ऐकून घेऊया. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्णा. थँक्यू राधिका माताजी. धन्यवाद मधुपती गोपीनाथ प्रभू. आम्ही स्लाइड शो सुरू करूया. हरे कृष्णा. तरी आम्ही आवाज येताच न्हू आका समानची. बाय प्रभू. ओके. हरे कृष्णा. तर आम्ही मस्त दीस आज श्रवण म्हणतात कसं करच्या म्हणून विचार करता आशिल्ली. तांतू मुरलीधर चरण प्रभू मधुपती गोपीनाथ प्रभू विप्रोसदामा प्रभू हंगे अशा मस्त जणांना अभिप्रायांनी घेऊन श्रावण मंथ फेस्टिवल कशी करचे तांतू कसं करूयात आम्ही कोण कोणाक सेव देऊयात आणि काही चढ कशी लोकांक आम्ही आमगेल्या भागवत पुराण कोंकणी विषयी सांगूयात म्हणून हे आम्ही विचार करून या पुरा वेगळे पुरा प्रोग्राम आणि पुरा केलेलं आसा. तांतू मस्त जणांनी लायक करून भाग घेऊन ताका एक लायक गौरव दिलेलो आसा या प्रोग्रामाक. म्हणजे जनरली आम्ही या सेम भागवत पुराण कोंकणी विषयी आम्ही जय पताका स्वामी महाराजाला
सांगेल ते ऍक्टिव्हिटी रिपोर्ट दिलेला त्यांना त्यांनी मस्त खुश झालेली असतात ती आणि त्यांनी तांगेले नेक्स्ट ग्रुप आणतो या विषयांतू त्यांनी सांगेल असतं तर आमकां एक आनी काही चड एन्थुसियाझम येवन आम्ही हाजे मुखार आनी कसं करूं येता म्हणून ताका आमी विचार करता आसा ती तर आमी भगवद्गीता इन 20 days हें केलेलें तांतूं आमी मस्त जाणांक नांव आसा ती आमी नांव वचना ती जाल्यार आमी एक स्क्रिनार दाखोवच म्हणून विचार करता आसा ती एक बगलेन आमी टॉपिक सांगून त्या सांगलेलें नांव दाखोवचे प्रयत्न करता आसा ती मधुकवती गोपीनाथ प्रभू आमी नांव दाखोवया आता वय प्रभूजी रेडी आसा ओके हरे कृष्ण स्क्रीनर दिसतोच न्हू एक मिनिट नाजाल्यार दोन सेपरेट स्क्रीन दिसता ओके तर हांव मेनली भगवद्गीता इन 20 days ताजे कोण कोण फॅकल्टी आशिल्ले ती म्हूण ते आमी स्क्रिनार पळोवं येता तरी ह्या पुरा जाणांन सगळ्यांनी लायक करून आमकां भगवद्गीता सांगिल्ली आसता आमी इतलें नांव पळयता आसा ती हांकां सगळ्यांक धन्यवाद आनी हाजे मुखारी आमी भागवत पुराणा विशयी आनी बाकी कसले विशयांतू हें कसले विषय उलयचे आसता आमी ह्या पुरा फॅकल्टी मेंबर ताका धन्यवाद दितात आनी मुखारी त्यांनी आमकां ह्या विशयांतू सहाय्य करतले म्हणून मागून घेता हांव तशेंच आमगेले लिस्ट ऑफ एंकर्स आसा ती त्यावेळी आमी तांकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता ती हातूंय मेनली मुरलीधर बाबू आमी बॅकअप दवरता आशिल्ली म्हळ्यार कोणाक कसं म्हळ्यार इंटरनेटाच्यान कसं सांगता जायना त्या निमती बॅकअप दवरून पुरा आमी कशी हाका विदाउट एनी प्रॉब्लेम्स कशी करूं येता म्हणून हें आमी केल्लें आसा तशी ह्या लिस्ट ऑफ एंकर्स तांणी वेगळ्या ह्या एंकर्जान इंट्रोड्यूस केल्लें आसा तर आमी पळयलां आमी कितली स्पिकर्स 16 स्पिकर्स आशिल्ले आमगेले आनी 12 एंकर्स तशींची आमगेल्याक 35 जाणां लिस्ट आसा तांणी हें भगवद्गीता रिसायट करता आशिल्ली ती वेगळ्या दिवसांतू वेगळ्या चॅप्टरांतू मागीर एकादशी वेळार तांणी रिसायट करता आशिल्ली ती अशी आमी नांव पळयता आसात एक आनी मस्त जाणांनी ह्या प्रॅक्टीस कोरनो लायक कोरनो आनी कशें प्रॅक्टीस करचें तांतूय आमगेले पुरा मस्त माताजी तांणी हेल्प कोरनो तांणी कशें लायक करून रिसायट करचें ह्या म्हणून पळयता आशिल्ली ती आनी सगळ्यांनी लायक कोरनो रिसायट केल्लें आसा हें आनी सगळ्यांकय आमी धन्यवाद करता ती आनी हाजे मुखारी तांणी मुखार येवन ह्या पुरा वेगवेगळ्या श्लोक्स आनी कशी आनी काही तंद करून सांगचे प्रयत्न करता आनी ह्या आमगेल्या भगवद्गीता मेनली कितले वेळ आमी रिसायट करता की तितले वेळ भगवद्गीता रिसायट केल्लें सांग आमकां तशी आनी तशींच ह्या भगवद्गीतांतू आमगेल्याक 3 ब्रॉडकास्टर्स आशिल्लीं ती तांणी तांगेलें नांव पळय तांणी आनी तांकां धन्यवाद म्हळ्यार इतलें पुरा ऑनलायन करचें काम सुलभ ना आमकां खाली पर्टिक्युलर हांव एक्चुअली खाली डायरेक्टली झूमार येवचें आनी ऑन करचें तितलें काम शिवाय आमकां बाकी बॅकग्राउंडार मस्त पुरा काम चलता आसता तें आमकां कळना तरी मेनली ब्रॉडकास्टर्सांक आमी धन्यवाद दिता ती तशींच आमगेले तांकांचें लेक्चर जाता आशिल्लें तें पुरा ट्रान्सक्रिप्ट करून तें आमी एक जिस्ट म्हणटा ती तें एक सानांतू कशी आमी त्या पर्टिक्युलर चॅप्टरांतू कसन केल्लें हें आनी पुरा ट्रान्सक्रिप्टर्सा लिस्ट आमी 7 जाण आसा ती तांणी लायक करून ट्रान्सक्रिप्शन करून त्या पर्टिक्युलर चॅप्टराचें लायक करून आमकां तांणी ट्रान्सलेशन पेटयता आशिल्लीं ती आमकां तें वाचून लायक खुशी जाता आशिल्ली ती हाजे मागीर भगवद्गीता हें 20 days करून आमी मागीर चुडी पूजन तर त्या चुडी पुजनांतूय आमी पळयलें की तांतू टोटली 10 सेशन जाल्ले ती आनी त्या 10 सेशनांतू
पुरा कडेन मलेशिया, सिंगापोर, इंडोनेशिया, अबुधाबी, रसल खैमा आणि इंडियांतू या वेगवेगळ्या देशांतूय आम्ही पळयलें कस कसं जाल्लें म्हणून. आणि टोटल नंबर ऑफ होस्ट म्हळ्यार 28 फॅमिलीज आणि ह्या चुडी पुजेचे होस्ट केल्ले आसता. तांगेल घरकडे कशी त्यांनी चुडी पूजा करता ती, त्यांनी कशी नैवेद्य करता ती, त्यांनी ती चुडी कशी करता ती या विशयानी ताजे फोटोग्राफ्स, ताजे स्मॉल स्मॉल व्हिडिओज हे पुरा घाल्लेले आसतात. आणि ते कशी आम्ही आमगेल्या एक सारस्वत कम्युनिटींतू आम्ही तुळशीक ऑलरेडी एक व्हड स्थान दिला एक्चुअली, पण तांतूय आनी काही तांतू चड विषय ताजे विषय कळ्ळो आमकां. आमी ताजे आनी काही लायक करून पुरा तुळशी महाराणीक तांगेली सेव केलेले आसा. आणि तशी ती चुडी पुजे कोऑर्डिनेटर आमगेल्या 3 जण आशिल्लीं ती, तांणी लायक करून वेगळ्या वेगळ्या माताजींक कोऑर्डिनेट करून तांकां कशी करचें कसं करचें, तांकां कसं हेल्प जावपाक कोण आनी पळोवन तें पुरा लायक करून तांणी केलेलें आसा. तशी ती बॅकग्राउंडार कीर्तन चालू आशिल्लें आनी तें आमी कीर्तन लायक करून केलां माताजी जाणां. आनी तशी जी सपोर्ट कोऑर्डिनेटर आशिल्लीं दोनूय, आनी ताका काय 7 नमुन्याचे 7 जण वेगवेगळे एंकर्स आशिल्लीं ती. आनी तशी जी वृंदाष्टकम आनी तुलसी आरती विशयीचे सॉंग आसा ते आमी 9 सेवाधारी आशिल्लीं ती, तांणी लायक संद करून तुलसी आरती म्हणून आनी लायक करून ताजे म्हळ्यार आमी तुळशीला कितले आमी पूज करता ती, म्हळ्यार तुळशी इतली इम्पॉर्टन्स आसा की ती केन्ना पळयल्यार ती देवाल चडणारी आसता. म्हणून ती आमी तुळशीक कितले आमी तिगेली आराधना करता ती आमकां देवाल चरण प्राप्त करची साध्य आसता म्हणून आमी तशी लेखता ती. म्हणून ती इवन तुळशी महाराणीची आमी 4 वेळा तिका आमी तिगेल्या सुट्ट गेल्ल्यार आनी तेन्ना आमी म्हणटा ती यानी कानीच्या पापांनी ब्रह्महत्या कानीच्या तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणे पदे पदे. म्हणून तिगेला आमी असन कसन कोर नासल्यार आमगेलें पाप पुरा नश्ट जाता म्हणून सांगता ती. त्यामुळे तुळशी महाराणीक आमी पर्टिक्युलरली इस्कॉनांत आमी तिका एकदम हाय स्थान म्हळ्यार एक लायक तिगेले सद्दां आमी पूज करची तशी केलां. तशी जी त्या तुळशी महाराणा विशयांतू आमकां आमगेल्या 10 माताजी जाणां लायक करून सांगिल्लें आसा. तिजे तुळशी महाराणी वेगवेगळी कथा कशी त्यान आयिल्ली आनी मागीर कशी इवन कृष्णांक एक तुळशी पान आनी तेका आमी पळयलां की एक तुळशी पान दवरलें मागीर एक ताक कडेन आसता, एक बगले कृष्ण बशिल्लो आसता आनी एक कडेन पुरा रुक्मिणी तिगेले आनी बाकी सत्यभामांनी पुरा तांगेले पुरा भांगर आनी दवरनूय कांय हल्ला ना तें, पण एक तुळशी पान दवरलें मागीर ती ताक कडेन एकदम कशी सकल येता ह्या विशय आमकां गोत आसा. तितलें तुळशी इम्पॉर्टन्स आसता म्हणून. तशी जी त्या वेळार टेक्निकल सपोर्ट दिल्लेले तांकां आमी धन्यवाद म्हणटा ती. चुडी पुजे एक लायक आमगेले सारस्वत कम्युनिटीचे प्रोग्राम जाल्लेलो आसा. इतले म्हाका दिसता बाकी कडेन तांणी चुडी पुजून आसता पुरो, पण एक वट्ट येवन इतले पुरा जाण वटून येवन चुडी पुजेचे हें फर्स्ट वेळ जाता दिसता ऑनलायन म्हणून हांव लेखता. तशी जी आमी एकादशीक संपूर्ण गीता पारायण करता आशिल्लीं ती, त्यामुळे सगळ्यांनी मस्त जाणांना तांतूं भाग घेवन लायक करून केल्लें आसा. तांतूं 50 लोक फर्स्ट टायम रिसायटर आशिल्लीं ती, आनी तशी जी 4 सेवाधारी येवन तांणी केल्लें आसा. तरी हाका तांकां पुरा कोण कोण हातूंत भाग घेता ती हाजी मुखार आनी काही मस्तू जाणांनी हातूंत भाग घेवन ताका आनी काही चड सक्सेसफूल. ह्या वेळार आमी पार्टिसिपंट 50 पळयता ती, ताका आनी काही पार्टिसिपंट 100 जावची तशी कशी जावची साध्य आसा म्हणून पळोवन थोडे पूण एक 5 श्लोक 10 श्लोक पूण म्हणल्यार एक चॅप्टर म्हणून जाल्यार 5 श्लोक म्हणल्यार तितले एक लायक म्हणून हांव लेखतो आसा. तशें की हे गीता रिसायटेशनाक आनी काही चड चेडवान येवन कशी पार्टिसिपेट करूं येता म्हणून आमी पळोवका. तशी जी आमी बलराम जयंती आनी झुलन यात्रा फूड सूर जाता 5 दीस झुलन यात्रा आसता आनी मागीर बलराम जयंती आसता. ह्या विशयांतू आमी गेले 2 स्पिकर्स लायक करून उलयल्यां ती. तशी जी स्पिरिच्युअल क्विज आशिल्लें
मस्त जाणांनी पार्टिसिपेट केला तातूंत आणि झुलन यात्रा हे आमी लाईव्ह टेलिकास्ट केलेलें तरी तातूंत मस्त जाणांनी भाग घेवन तांणी झुलन यात्रा म्हळ्यार हे आमचे गेल्यान चड करून जायना या झुलन यात्राचे एक इम्पॉर्टन्स असता या वृंदावनान तू सक्कड करेन पूरा टेम्पल तांतू एक लायक कोरनु पाळणानी कोरनु राधा कृष्णांक त्या झुलनारी लायक करून डेकोरेट कोरनु तांतू राधा गोपीनाथ टेम्पलान तू त्या तांगेले ते झुलनाचे कंप्लीट डेकोरेशन असता केन्ना ड्राय फ्रूट असता केन्ना फ्लावर्स असता ती अशी तशी पुराव म्हणून तशींची बलराम जयंती जाल्ली मागीर आमी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करचे जाल्लें तेन्ना आमी कीर्तन भरतनाट्यम डान्स आनी जन्माष्टमाचे व्हड प्रोग्राम तांणी तांगेले टेम्पलान तू तांणी हें केल्लें जाल्यार आमी ऑनलायन जन्माष्टमीचे प्रोग्राम केल्लें आसा तशींची जन्माष्टमी जाल्ली मागीर आमी प्रभुपादाले 125th अपियरन्स डे ताका नंदोत्सव म्हणटा ती म्हळ्यार कृष्णाल जन्म जाल्लेले नेक्स्ट डे नंद महाराज कशी एकदम खुश जावन पुरा ब्राह्मणांक गायी तांगेले गायीक भांगर आनी घाल न्हू आनी हें पुराशी वांटता ती ते आमी आमगेले प्रभुपादाले अपियरन्स डे आशिल्ले निमती आमी तांगेले ह्या 125th डे आशिल्ले निमती एक लायक करून तांतू लायक करून आमगेले इनिशिएटेड डिवोटीजान लायक ऑफरिंग जानी दिले आनी तांतू बार डिवोटीजान पार्टिसिपेट केलां आनी तशींची तांतू एक ड्रामा चिल्ड्रन पुरा मेळून केल्लें आसा आनी आमगेले माताजीन यदि प्रभुपाद न होते या जयपताका स्वामी महाराजान एक प्रभुपाद विशयान तू बरयलेलें तें कोंकणीन तू ट्रान्सलेट करून तें लायक कर म्हणलेलें आसा आनी हें 125th अपियरन्स डे लायक करून हें सब सांगिल्लें आसा तशींची आमकां एवरी सॅटरडे 5 टॉपिक्स ऑफ श्रीमद भगवत गीता तांतू प्रकृती कसालें काल कसालें ईश्वर जीव आनी कर्म ह्या विशयान तू आमकां या 5 सॅटरडेक सांगिल्लें आसा तांतूय एक सॅटरडेक श्रीला जयपताका स्वामी महाराज आनी आमकां एक स्पेशल सेशन घेवन आमकां मस्तो आमगेले एक भाग्य हें की इतले सिनियर डिवोटी प्रभुपाद जाले हे इज वन ऑफ द मोस्ट सिनियर डिवोटीज ऑफ प्रभुपाद तांणी ऑलमोस्ट म्हणटात पळय आमगेले इस्कॉन कशी स्क्रॅच दोकून वयर आयला म्हणून तांणी पळयलेलें आसा आनी तांणी मायापुरान तू आसा ती आनी थंय तांणी मस्त सेव केल्लेलो आसा म्हळ्यार तांकां अशें सांगुयेत की मायापुरान तू ही नोज ईच एंड एवरी इंच ऑफ दॅट प्लेस अशी म्हळ्यार एक एक तांणी थंय म्हणटात पळय आमी एक एक ब्रिक्स त्या कशी काही काही कसन गेलें ना कशें जाल्लें ना थंय आनी पुरा ह्या विशय तांकां पुरा गोत आसा आनी तांणी मस्तू पुरा कंट्रीजांनी आनी तशींची हे प्रोग्राम जाल्ले मागीर तांकां आमी भागवत पुराणाचे रिपोर्ट दिल्लेलो आसा आनी तेंच तांगेले नेक्स्ट प्रोग्राम तांणी कशी सांगिल्लें की हांवें एक गौडीय सारस्वत ब्राह्मण प्रोग्राम अटेंड केल्लें आनी तांणी लायक करून म्हाका वैष्णव ठाकूर सांगून म्हागेलें स्वागत केल्लें आनी तांगेले कम्युनिटीचे विशय तांणी अपडेट केल्लें आसा म्हणून अशी पुरा हे प्रोग्राम आमी ह्या 4th सप्टेंबराक हें जाल्लें काल आमगेलें भगवत गीता कंप्लीट जाल्लें आज आमी फीडबॅक आनी घेतलेलो आसा आनी हाजे मुखारी अशें कसाने आनी काही लायक प्रोग्राम आमी करूं येता म्हणून हे आमी विचार करता आसा ती आमगेले मेनली आमगेले जे फॅकल्टी टीम आसा ती तांणी पुरा आमकां वेगळे वेगळे विशय सांगता ती लोकल तांकां फीडबॅक्स तांगेले देखून येता आनी ताजेर मागीर विचार आनी करून आमी आज पळयलां आमी सगळ्यांक आतां भगवत गीत जालें मागीर भागवत आयकुचें मस्त रुच आसता म्हणून तरी आमी हाजे विशय कशी करूं येता म्हणून आमी ताजे विशय विचार करतलीं ती आनी हाजे मुखारी आनी कसान प्रोग्राम करूं येता आनी आमगेले मंडे वेडनसडे फ्रायडे प्रोग्राम आनी सॅटरडे प्रोग्राम अशी हाजे भशेन आनी काही कितले लायक करूं येता म्हणून आमी पळयता ती आनी आमगेले पुरा फॅकल्टी मेंबर्स कोण कोणान तूं पार्टिसिपेट केल्लें आसा सेवाधारी हांकां पुरा आमी मस्त मस्त कोटी कोटी धन्यवाद करता ती आमी एकदम कृतज्ञ जावन आसा ती इतले पुरा आमी ओवरवेल्मिंग पार्टिसिपेशन म्हणटा ताका इतले लोक पुरा म्हळ्यार अशें कसाने कोणाले आनी तूं कसाने एक
श्यामला माताजी म्हणता आशिल्ली तशी कसले द्वेष आनी कसले ना त्या निमती सकट जाणांक भक्ती करची आयली ती आमकां भक्ती शिवाय आनी कसले आमकां दुसरं कसले करची ना हांगा आमकां आनीक आमगेली भक्ती आनीक कशी वाडोवची ह्याच आमकां हांगा पळोवचें आसा बाकी विशयांत आमी कसले उरलेनात हांगा त्या निमती आमी सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आसा ती आनी कृष्णालाक राधा गोपीनाथ हांगेलाक मागून घेतात की आमी हाजे मुखारी अशी ह्या पुरा वेगवेगळे प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल करूया म्हणून आनी हांगा कोण पार्टिसिपेट करता ती तांगेली भक्ती वड्डो म्हणून मागून घेता ती हरे कृष्ण राधाकुंड दास प्रभुजी तुमका मस्त धन्यवाद थँक्स म्हाका त्या दीस तुमगेल वट एक आमचो फर्स्ट एकादशी एक वेळा तुमगेल वट म्हाका लास्ट चॅप्टर 78 श्लोक आसा आशिल्लो पळय तांतूं तुमगेल वट म्हणून एक सौभाग्य मेळलेलें आसा त्या दीस लास्ट 39 फर्स्ट 39 श्लोक आसा तुमी म्हणले मागीर ताजे नंतर हांव म्हणलें तेन्ना म्हाका तुमी तितले लायक करून म्हणटा म्हाका म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ मनान तूं अयो आनी इतली बेस्ट करून म्हणटा हांव म्हणलें कशी जातली की म्हणून हें आशिल्लें जाल्यार तुमी लायक करून म्हाका सपोर्ट केला बहुत धन्यवाद तुमकां हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी ऍक्च्युली हांव थोडे भिवन आशिल्लो सौभाग्य मेळलेलें तांचे म्हाका एक आशीर्वाद आशीर्वाद नंतर म्हाका आनी खूब इंट्रस्ट आयले म्हणून श्यामला माताजी ऍक्च्युली हांव चिके भिवन आशिल्लो हांव कशी म्हणटा मागीर श्यामल मात म्हणटा तर हांव कशी आखिल हांव भिवन आशिल्लो म्हणून हांव सांगता हांगा वॉइस करून तांची पळोवन शिकल्या म्हणून धन्यवाद धन्यवाद बेस्ट म्हणटा तुम्ही गुरु आमगेले ना 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 अशें कशें ना आमी पुरा दोन ಒಟ್ಟು मेळणूक हें करता ती धन्यवाद तुमकां हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम आनी म्हाका एक विशय हांगा उलोवचें आशिल्लें म्हळ्यार सांगा ते हांव जे भक्तींत आयिल्लो आसा ते आमगेल्या विप्रोसुदा महाप्रभू निमती आमी हरिद्वारांतू आमगेल्या सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक एक वेळ मेळच्या तुमगेले ती तेन्ना आमी भायर आयले मागीर स्वाम्या मेळ्ळे मागीर तेन्ना विप्रोसुदा महाप्रभू आशिल्ले थंय ताण म्हाका एक भगवत गीतेचे प्रोग्राम बँड्रांत दत्त आशिल्ले तेन्ना ताणें म्हाका आपयलें तांणी तरी आमी मागीर वटू त्या प्रोग्रामांत आमकेली ती आनी थंयची आमकां भक्ती सामर्थ महाराजाले गुर्त जाल्लो आनी थंय नोकून मुखार जावन विश्वरूप प्रभू गुर्त जावन आनी मागीर आमकां कळ्ळें की विश्वरूप प्रभू आनी आमी एका वटू कॉलेजांत वटू शिकता आशिल्लीं ती ह्या पुरा अशी आमगेले विप्रोसुदा प्रभूक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता आनी तेन्ना हांव सौदी अरेबिया आशिल्लो जाल्यार आमी ताणें म्हाका फॉलोअप करून आमी चवथी मेळ्ळो तांणी आनीक दुसरो कॉन्टॅक्ट जून तांणी दिवन तेन्ना वल्लभ न्हय चैतन्य वल्लभ प्रभू आशिल्लीं थंय तांगेले कॉन्टॅक्ट दिवन तांगेल्या वचून हांव उरलो मागीर थंय नकून म्हाका विश्वरूप प्रभू गुर्त जालो आनी तशें करून मागीर अगोरा म्हाका लायक इन्स्पिरेशन विप्रोसुदा महाप्रभून दिवन आनी तूं कशी आमी प्रॅक्टीस करूं येता म्हणून दाखोवन दिलेलें आसा तर हांवें आमगेल्या विप्रोसुदा महाप्रभूक मस्त मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्ण विप्रोसुदा महाप्रभू थँक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगींग मी टू कृष्ण कॉन्शियसनेस हांव तितले आनी काही हें जाय न्ही जाल्यार तुमगेलें पुरो आयकून आनी डेफिनेटली एक भक्त जावचे प्रयत्न करता हांव धन्यवाद हरी बोल हरे कृष्ण a great quality of a devotee की विंगडान तुला सांज स्पार्क दिसल्यार ते होड करून सांगचे आनी विंगड तसने विंगड दिसना तांकां इवन एक स्मॉल एक गुड वस्तू असल्यार तांणी ते मॅग्निफाय करून सांगता ती सो राधाकुंड प्रभू आमकां बाय एग्जाम्पल इज शोईंग अस की ग्रेट डिवोटी क्वालिटी कसं नसता म्हणून दंडवत प्रणाम प्रभूजी थँक्यू सो मच आम पुरा जनां खातीर प्लॅटफॉर्म फॅसिलिटेट करून आमी पुरा जनांतू सहभाग जावन भक्तींत भाग घेवच तसो तुम्ही आमकां फुल टीमान हे कोण दिलेलें आसा थँक्यू फॉर युअर इन्स्पिरेशन प्रभूजी आनी तुमगे गायडन्स आनी इन्स्पिरेशना निमित्त आमकां मुखारी मस्त भक्तींत भाग घेवची तसो चान्स मेळटलें म्हणून ते खंडिताची म्हणून हांव विश्वासान पुरा देवाल्या प्रार्थना करता आनी व्हड व्हड वैष्णवाल तसो तुमगे तसो वैष्णवाल सेव करसर भाग्य मेळटा म्हणून मागून घे हरे कृष्ण His Grace Radha हरे कृष्ण Prabhuji की जय हरे कृष्ण तुमगे प्रोत्साहन पूर प्रभुजी
तुम्ही अतखई असा की ऋषिकेश असा की चौपाटी देवस्थान असा की वाडा असा की सो अंतर्यामी तुम्ही यात्री अकडतकड असताना तुम्ही यथाशक्तीन तुमगेले वेळ तुमगेले एनर्जी पुरा दिता आमकां आणि पदे पदे तुम्ही प्रदर्शन तुमकां मिटिंग घेऊन तुम्ही सांगताच की कशी करेत कशी अनुकूल कोण करेत म्हणून तुम्ही ते टाइम आमकां दिवच पडता व्हड विषय इन युअर बिझी शेड्यूल सो कोटी कोटी प्रणाम आणि मुखार तुम्ही अशी आमकां दिव का हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता प्रेझेंटली हांव ऋषिकेश असतं एकदम गंगा लग्गी असतं हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण थँक्यू राधाकुंड प्रभुजी हरे सो आमगेल मेन पिलर्स राधाकुंड प्रभुजी जननी माताजी विश्वरूप प्रभुजी आणि मुरलीधर चरण प्रभुजी आणि हांगे निमित्तच हे भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे एक हे वयर आयलेलें आसा आणि भक्तीन सेवेन तू वैष्णव वृंदान तू साधू संघ आमकां मेळचे त्यांनी सतत प्रयत्न करून आमकां एक प्रोत्साहन दिलेलं आसा ताका खूप खूप आभार ह्या टिमाक हरे कृष्ण आता आमी कन्क्लूड करता म्हळ्यार आज आमगेले एक मेन साइड पिलर म्हणून असता पळय तांगे नाव हे नाकेत नाही मधुपती गोपीनाथ प्रभू हांगेले आजी जय दिवसू हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे मधुपती गोपीनाथ प्रभू आणि आमकां छंद कोण कीर्तन कोण दितलीची आणि एक सांगचे म्हाका आश आसा शाश्वती गंधर्विका माताजी हांनी म्हाका पुरा सपोर्ट करता सायलेंटली तांगे नाव खंय येना बट शी इज अ कॉन्स्टंट सपोर्ट फॉर अस ताका खूप खूप धन्यवाद स्वाती माताजी हरे कृष्ण ओवर टू यू मधुपती गोपीनाथ प्रभू हरि बोल हरे कृष्णा थँक्यू सो मच माताजी ऐकत असवा पूरा पडतास प्रभुजी हरे कृष्णा ऐक पडता प्रभुजी चिक्के लाउडर करू हा नाव इट्स ओके 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 प्रभू हरे कृष्णा Namaste
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक यू सो मच पुरा जनाके मस्त बर्थडे विशेस दिले तुमगेले विश्वसा निमित्त आमी शे या सही पुरा जनाई आमगेल बगे प्रार्थना करता कमी करनाई देवाल सर्विस आम डिवोटल सर्विस आम भितरी जा सुकामला नाही. हरे कृष्णा. हरी बोल. एक महामहोत्सवाक एंड करताना कितलाय कीर्तन जातपा तशी भारी चंद कोण कीर्तन केलेलं मधुपती गोपीनाथ प्रभू. ऍक्च्युली तुमगेल जाय दिवस आम्ही तुमका उपहार दिऊ का गिफ्ट बट तुम्ही आमक रिटर्न गिफ्ट दिलेलंच हे इतलं चंद कोण कीर्तन करून रसवतीन मधुपती उपहार दिलेलशी. रसवती माताजी थँक्यू सो मच. भारी लायक कोण कीर्तन केलेलंच. थँक्यू. हरी बोल. तुमको दोघांक एक बर्थडे विशेष मधुपति प्रभु जी कने आमगेल राधिका का मार तुमको दोग जण आमगेल टीचर्स है. राधिका भावे माताजी ने रसवती माताजी आमको क्लास करतले मागीर सखी चरण माता येवन एक क्लास काढलेलो सकाळ गुरुजी दिसताचे तेच त्याला मी ती भारी खुश झाले. तुम्हाला एक आज लायक झाले प्रोग्राम आमको पुरा एक आमगेल मना दिशील सांगू मेळ्ळे. लायक कोण तुम्ही सगळे लायक सर्विस दिता ते धन्यवाद. खूप खूप दंडवत प्रणाम मलगडांक. हरे कृष्ण. सक्कड गौरव प्रभुपाद माताजी. हरे कृष्ण. आता हे कार्यक्रम जाताना लिस्ट काढच्या गेल्यार 100 जण पार्टिसिपेंट्स आसाची. सेवेदार्स म्हणता पण ट्रान्सक्रिप्ट केलेले चुडी पूजेचे मार्केटियर्स अँकर्स गीता रिसिटेशन चुकून आम्ही कोणाले नाव विसरले असल्यारी क्षम कोण दिऊ का कित्याक मारी मस्त नाव कितले आम्ही प्रयत्न करताच परफेक्ट जाव म्हणून खंय ना खंय आम्ही आकड तकड जावन असताची जाल्यार अशी सान ह्या जी रीतीन आमकां क्षम करता म्हणून निवेदन करता. आणि मुखार अशीची संपर्क भक्ताल वटू मेळ्ळू अशी दिवसू देवाल भक्तीन तू प्रीतीन तू वच्चो म्हणून निवेदन करता कृष्ण परमात्मा. हरे कृष्ण. हो टू यू मुरलीधर चरण प्रभु. हरे बोल. हरे कृष्णा. सगळ्यांक धन्यवाद आजच्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट केलेल्या. भारी लायक कोरून सेशन जल्लेलं आसा. श्रावण महिना एक्सप्रेस राधाकुंड प्रभुजी का एस्पेशली आमगेले नमन तेंगेल मितीना इतली गायडन्स आना मुखार सून वचूक एवरी डे आमकां प्रोत्साहन दिवन अशी करका तशी करका म्हणल्यार डायरेक्शन्स दिवन आमकां मुखार व्हेलेलें आसा. आमी मुखार सुद्दां अनाउन्समेंट्स 2-3 आसा कसं म्हळ्यार एक येवचवार तगून शनिवार तगून दशावतारा विषय सेशन सुरू जाता आसा ह्या सॅटर्डे तगून. तदनंतर बुक्स आर द बेसिस हे श्रावण महिना फुडें सुरू करता आशिल्ले श्रावण महिना गॅप येताना ते पेंडींग दवरलेलें आसा. आमी हाजे फुडें दोन्ही पुस्तक काडलेलें आसा. एक नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन उपदेशामृता आनी श्री ईशोपनिषद. बाकीचे बुक्सांत आमकां स्लोली श्रीला प्रभुपादाल बाकी बुक्सांत मुखार वच्यो आसात आमी. ते तांतू एक स्पेशालिटी कसं जाल्यार म्हळ्यार बामण बायलांना ओटू काडचे तुम्ही एकल्यान काडचे मात आयकलेलें. हे बामण बायलांना ओटू काडचे टॉपिक्स सेशन्स बुक्स आर द बेसिस सांतू ताका रेडी जावन बसयाची. आनी राधाकुंड प्रभुजी कसं सांगता श्रीमद भागवतमा विशय ताजी आमकां मुखार सुनू पळया म्हणून सांगता आसा. राधाष्टमीचे अनाउन्समेंट करता आसा. 14th राधाष्टमी. ते वर्किंग डे न्हय जाल्यार एक दीस पळोवन कशें म्हूण पळोवन आमकां सेलिब्रेट करूंक प्रयत्न करूया. पॉसिबल डेट 18th म्हूण पळयलेलो आसा सॅटर्डे. सगळ्यांक धन्यवाद. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रावण महोत्सव की जय. सगळ्याले परमिशनारी आयची सेशन हांगा मी वाइंड अप करता आसाची. हरे कृष्ण.